सोमार 27 जानेर 2025 सांत अंजेला मेरिसी मुखेल वोट कुटुंबातल्या वांगड्यांमध्ये सोगलीं झुजां उप्रासल्यार तें कुटुंब उबें उरोन दिसो. नियाळाक आदार आपले स्वताचें घर आसो हें जोण एकल्याचें सोपन. मनीस आपल्या जिवितांत कश्ट करून आपलें एक घर बांदता. हें घर बांदूंक ताका जायते कश्ट आनी पांय तोडावचे पडटात. ताका जायती तयारी करची पडटा आनी जायत्या दुडवांचो खर्च करचो पडटा. हें घर बांदूंक ताका चिरे, शिमीट, कोस आदी असल्यो वस्तू लागतात. पूण व्हडलें घर काडलें म्हूण तें घर जायना. पूण त्या घरांत रावपी मनशां वरवीं तें एक घर आनी एक कुटुंब साकार जाता. कुटुंबांत बरे भाशेन एकवटान रावल्यार तो कुटुंब एक खुशाल कुटुंब जावंक पावता. पूण फामिलींत वांगड्यां मदीं झगडीं जाल्यार आनी एकामेकाचेर कुसरेपणां करीत तर कुटुंबीक जिवीत कोसळटा आनी खरी शांती बिगडटा. बुनयादीक आमी भांगाराचो खुरीस घालता, पूण त्याच मोलान एकामेकाक भोगसूंक, मांडून घेवंक, रेस्पेद दिवंक आमकां कश्ट पडटात. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू कुटुंबाचेर सगळ्यां वयर आमकां शिटकायता. एक ल्हान घर बांदूंक आनी एक व्हड कुटुंब बांदून हाडूंक जेजूचें सोपन. जशें त्या गोरवां गोट्यान पवित्र मोहिमेन भरलेलो कुटुंब देवान बांदून हाडलो, तसलें आमचें कुटुंब जावंक गरजेचें. म्हजो थाराव, सदांच आमच्या कुटुंबांत खुशालकायेन जीव